आयज आमी नवो पाठ शिकया। पाठाचें नांव जावन आसा चोरी धरली। एका गांवांत एक पसरकार आसलो। ताचें नांव श्रीधर। हो ताचो पसरो। ताच्या पसऱ्यार चौग मानाय काम करताले। चौग म्हणल्यार 4, 1, 2, 3, 4 मानाय काम करताले। एक दीस पसऱ्याचेर मेजाच्या खणांतले 500 रुपया ना जाले। हो दिसता तो मेजाचो खण। कितले रुपया ना जाले? 500 रुपया ना जाले। हाचे पयलीं अशी चोरी केन्नाच जावंक नासली। चोर कोण जायत काय असो पसरकाराक प्रस्न पडलो। दिसूयभर होच प्रस्न ताचे तकलेंत घोळटालो। घरा वतकूच श्रीधरान चोरयेची गजाल घरांतल्या जाणटेल्या मनशाक सांगली। हो जाणटेलो मनीस जो तांगेर आशिल्लो। हो जाणटेलो बुद्धीन तीख आसलो। बुद्धीन तीख आसा म्हटल्यार हुशार आसलो। मनीस स्वभावाची तो बरी पारखणी करूंक जाणा आसलो। म्हळ्यार हो मनीस कसो आसा, कसो वागूंक शकता हें तो सांगूंक शकतालो। दुसऱ्या दिसा तो श्रीधरा वांगडा पसऱ्यार गेलो आनी ताणें चौगाय मानायांक आपोवन हाडले आनी सांगलें, हे पळयात, म्हजे कडेन एक फातर आसा। हिमालयाचेर एका आश्रमांत रावपी एका ऋषीन तो म्हाका दिला। फातराचो गूण असो की जाच्या मनांत पातक आसा ताणें त्या फातराक हात लायलो जाल्यार त्या पातक्याच्या हाताक फातराचो काळो रंग दसता। तो पळय फातर मातसो काळो आसा, तो रंग त्या मनशाच्या हाताक दसता। आनी जो पातकी ना, जाणें पाप केल्लें ना, ताच्या हाताक कांयच जायना। म्हणटकच हांव तो फातर व्हरून भितरले कुडीन दवरता। ह्या कुडीन तो दवरता। तुमी एक एकट्यान जावन त्या कुडींत वचपाचें आनी फातराक हात लावन भायर सरपाचें। जर कोणाच्या हाताक काळो रंग दसलो जाल्यार तो चोर म्हणून आमी समजुया। जालें, एक एकटो मानाय भितर वचून येवंक लागलो। हो पळयात, हो पयलो मानाय गेला, आतां हो दुसरो मानाय, तिसरो मानाय आनी आतां निमाणे कडेन चवथो मानाय बी वचून आयलो। आनी वचून येतकच ताणें आपआपले हात त्या जाणटेल्या बाप्पाक दाखयले। पळयत जाल्यार कितें, कोणाच्याच हाताक काळो रंग दसूंक नाशिल्लो। भुरग्यांनो, पाठ मुखार पळोवया। एक एक करून 4य मानाय भितर वचून आयले। हो पयलो मानाय, दुसरो मानाय, तिसरो मानाय आनी चवथो मानाय। आनी भायर येवन पळयता जाल्यार कोणाच्याच हाताक काळो रंग दसूंक नासलो। चोरयेचो आळ आपणाचेर येवंक ना म्हणून 4य जाणांक सू जालें। तेन्ना पळयलें जाल्यार कोणाच्याच हाताक हो पळय कसो काळो रंग दसूंक नासलो। तें पळोवन जाणटेलो म्हणूंक लागलो, फातराचो गूण आयज ना जालोसो दिसता। कांय नजर, हांव थोडे भोव ज्योतीश जाणा। ज्योतीश म्हणजे फुडें कितें घडटलें तें ताका खबर आसता। म्हणटा, हात पळोवन हांव आतां ज्योतीश सांगता। तुमी पळयलां आसतलें, कांय लोक हात पळयतात आनी तूं फुडें कसो मनीस जातलो, तुजे कडेन कितले पयशे आसतले वा तुजे कडेन तूं कसलें काम करतलो हें सांगतात। ताका ज्योतीश म्हणटात। तर तो म्हणटा, आपल्याक ज्योतीश कळटा आनी हांव ज्योतिशांतल्यान आतां हांव चोर सोदून काडटां। तर तुमी फुडें येवन एक एकट्यान आपले हात दाखयात। पळयात, हांगा बाप्पा एक एकट्याचे हात तपासता, पळयता। 3 मानायांचे हात पळोवन जातकच बाप्पान म्हळें की बाप्पा उगी रावलो, म्हळ्यार ताका चोर सांपडलो ना। जेन्ना ताणें चवथ्या मानायाचे हात पळयात तो
पळयता बारीकसाणेन पळयतकच ताणें म्हळें, हो पळय चोर सांपडलो, हाणें पसऱ्यांतले पयशे चोरल्यात. तें आयकून चवथो मानाय सामको गडबडलो, कारण ताणें चोरी केल्ली आनी ताणें चोरी कबूल केली. म्हणल्यार सांगलें, हय सायबा, हांवें चोरी केल्या, म्हजी चूक जाली. आनी ताणें लिपोवन दवरलेले पयशे हाडून दिले. कितले पयशे हाडून दिले आसतले? बरोबर 500 रुपया. मागीर राती कडेन घरा वतकच श्रीधरान जाण्टेल्याक विचारलें, बाप्पा, खऱ्यांनीच तुका ज्योतीश सांगूंक येता? बाप्पान म्हळें, खंय रे, कोणाक ज्योतीश सांगूंक येता? म्हाका ज्योतीश बी कांय कळना. हांवें मातशी तकली लडयली, म्हणल्यार तकली चलयली. हांवें घरांतल्यान वता आसतना त्या फातराक तेल लायिल्लें आनी तेल लावन तो फातर भितरले कुडीन दवरिल्लो आनी सगळ्यांक एकट्यान वचपाक लायिल्लें, जाणे करून कोणूच ताका पळोवचो ना. हें त्या मानायांक खबर आसलें. जेन्ना जेन्ना भितर गेलो मानाय, तेन्ना तेन्ना कोणूच आपल्याक पळयना. म्हणटकच पयल्या मानायान, दुसऱ्या मानायान, तिसऱ्या मानायान त्या फातराक हात लायलो, कारण तांच्या मनान पातक नाशिल्लें. आनी चवथ्या मानायान, जाणें चोरी केल्ली ताच्या मनान पातक आशिल्ल्यान, पाप आशिल्ल्यान ताणें त्या फातराचो काळो रंग आपल्या हाताक दसचो न्हय म्हण त्या फातराक हात लायनासतनाच तो भायर आयलो. आनी जेन्ना आपूण तांचे हात पळयले तेन्ना हांव तांचे हात पळयनासलो, तर तांच्या हाताचो वास घेतालो. जाणें फातराक हात लायलो तांच्या हाताक वास आयलो, आनी जाणें फातराक हात लावंक ना, म्हणल्यार चवथ्या मानायान हात लावंक ना, ताच्या हाताक वास आयलो ना आनी तो म्हज्या हातान सांपडलो. अशे तरेन हांवें चोर धरलो. बरी आसा न्ही? बरी तकली चलयली न्हू? बरें, तर आवडली तुमकां काणी? पाठ वाचात आनी म्हाका सांगात. भुरग्यांनो, पाठ